सकाळी 10 सुमार 10 उपरांत ते पयलें तें झाड हें जालें कसळत पयलीं झाड कसळलें आनी तें घरार पडलें हो भितर आहलो घरान आनी हांव थिंगा आहलें मागीर तें पडले उपरांत मागीर ते फायर ब्रिगेड मॅन ते येयले पळोवपाक ते येवन फोन बा ते गेले मागीर फोन केलो नंदा फोन केलो मागीर तेणें मनशां तांकां धाडले आनी मागीर ते येवन पळोवन गेले मागीर तेणें सांगलें म्हाका तुमचे चड रावं नाकाय म्हणून तें झाड कातरूंकूय रिस्कार अशें म्हणून सांगलें म्हणलें ओके म्हणून सांगलें मागीर दनपार एका सुमार तेजे मुंडा फातर आहलोलो हेजे एका सुमार तो फातर देंवलो व्हडलो फातर तो देंवलो आनी आमचें तो बाथरूम हें जालो क्रॅक जाला होल पडला बाथरुमाक हय आनी तेन्नाच येयलो न्ही 300 येयलो दनपारां तेन्ना मागीर आवाज आयकून हांव बेगीन येयलें मागीर पळय जाल्यार तें आख्खें उणो तें जालें आमचें होल जालें आतां वेकेट केलं घर घर खाली केलं आमी थिंगा जाय देरागेर रावता तेजे भावागेर रावताय एमएलए होय एमएलए येयलेलो आनीक तलाटी येयलेलो तलाटी येवन गेला बरोवन बायलो आनी म्हाका आयज फॉर्म दिता सांगलें तेणें तलाटीन मागीर हांवें सांगलें म्हाका यो वचपा पांयच्यान जायना तितलें वयर चड देंव करून आपूण घेवन येता सांगलें आयज सगळ्यांनी हें केलां आनी कितें हें जाल्यार एमएलए कितले जाण रावता घरान आमी 2 जाण रावताय गेले 4 वर्सां खंय तरी कंटिन्यूस हांगा लँडस्लायड जाला आनी आमी ऑथॉरिटी कडेन सांगिता की हांगासर रिटर्निंग वॉल जावपाक जाय म्हणून तशेंच हांवें शिपयार्डा कडेन सुद्दां रिक्वेस्ट केली पयलीं कळोन येलें की शिपयार्ड हांगा खंय तरी एक बिल्डींग बांदताली तेंचें पायलींग करता म्हणून हांगासर हालपाक शकता अशें एका इंजिनियरान सांगलें तेंय जावपाक शकता पूण पावसूय खूब पडल्या कारणान झाडांय पडटा जेन्ना झाडां पडटा तेन्ना खंय तरी लँडस्लायड जातात आमी हे फावट रिक्वेस्ट केला ऑलरेडी आमच्या आमदारान दाजी बाबान सगळो प्रपोजल मांडून सीएमा कडेन धाडला आनी खंय तरी लास्ट स्टेजीर आसा म्हणून आमकां कळ्ळां हांवें कालूच फॉलोअप केल्लें आनी आत्तां हांवें आमदाराक विचारलें की तेणी सांगलां म्हाका लास्ट स्टेजीर आहा आनी खंय तरी प्रोसेस स्टार्ट जातलो म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता आमदारा कडेन की तेणी येता त्या पावसाच्या पयलीं खंय तरी हांगासर रिटर्निंग वॉल आमकां जाय आनी करतलो अशी म्हाका गॅरंटी आसा ज्या भशेन तो कामां करता म्हाका दिसता विश्वास आसा की खंय तरी येता त्या पावसा पयलीं हो आमकां प्रॉब्लम जावचो ना आमी 4 वर्सां बॅक टू बॅक लँडस्लायड जायत आसा आनी लास्ट इयर खंय तरी एकट्याचो जीव सुद्दां हांगासर गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडाचे आवय खंय तरी एक्सपायर्ड जाल्लेली आहा तेजे घरार फातर येवन आनी असलें कांय घडचें न्हू आनी हांव लोकांकूय रिक्वेस्ट करता की जेची घरां अशी लागीं आहा तेंच्यांनी मातशी वेकंट करून 1-2 म्हयन्या खातीर खंय तरी सायडीक रावचीं एक्चुअली पॉसिबल ना पूण खंय तरी आपलो जीव खंय तरी सांबाळटलो जाल्यार खंय तरी मातशें शिफ्ट करचें आनी रिस्क आसा थंय रावचें न्हू अशें हांव हांगासरल्या लोकांक सांगूंक सोदतां तुमकां कितें दिसता हेजे पयलीं केन्ना जायनासलें आतां शिपयार्डाचें जेन्ना ते व्हडले बिल्डिंगाचें काम जालें तेन्नासून हें स्टार्ट जालें सो तुमकां कितें तुका म्हाका हांवें 3 वर्सां जालीं हांव शिपयार्डाक सांगता की हांगासर रिटर्निंग हॉल तुमी करा आनी मागीर तुमकां लागून शिपयार्डाक हांव म्हणटा तरी शिपयार्डाक लागून खंय तरी खुबशीं घरां क्रॅक जाल्लेली आहा बिल्डिंगूय क्रॅक जाल्लेली आसा आनी हो हांगासर दोंगर क्रॅक जावपाक व्हडलें कांय न्हू हांगा सारकें लागीं आसा हांगा म्हाका बाय एअर आमी किलोमिटर काडलो जाल्यार म्हाका 2-3 1 किलोमिटर अर्दो किलोमिटर सुद्दां नासतलो मिटरांनी आसतलें पूण ते खंय तरी कान घालें ना आमी मिटिंगूय घेतली तेंचे कडेन हांवें इन्स्पेक्शन मागलेलें विथ एमएलए पूण तेय तेंच्यांनी कान घालूंक ना म्हाका दिसता खंय तरी असले कंपनीनी लोकां खातीर कितें तें करपाची गरज आसा ही तुमी फूल एरिया पळयशी सपोज दीस इज ऑन अ हिलॉक म्हणजे दोंगराच्या सकयली सारकी आनी ती फूल म्हणजे हांगच्यान ते एक कांय ना म्हणल्यार एक किलोमिटर भर स्ट्रेच आसा इट इज ऑल ऑन द हिलॉक सकयल घरा आनी थंय लँडस्लायड लास्ट टायम जाल्ली मागीर आमी हेतूकच फॉलोअप केलो आनी रिटर्निंग वॉल काडपाक आमी प्रपोजल घालो फायनान्शियल एप्रुवल लास्ट स्टेजीर आसा तो तें जालें की फायनान्साचो प्रॉब्लेम ना द प्रॉब्लेम इज थंयच्यान आमकां एनओसीज मेळपाक जाय थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा गव्हर्मेंटाक खंय भितर एंट्री मारपाक मेळना सो दे वर सेइंग दॅट थोडे एनओसीज दिया थोड्यो एनओसीज रेडी आसा सो म्हाका दिसता हो थोडो प्रोसेस उरला तो कंप्लीट जालो की वी कॅन स्टार्ट बिल्डींग द रिटर्निंग वॉल आतां हो स्ट्रेच पळय आसा हो काल पळय घडला आमी ताजो एस्टिमेट घेवनाशिल्लो कित्याक आमी तेवटेंतलोच घेतिल्लो हो येदो व्हडलो स्ट्रेच आसा तो फूल घेतलो जाल्यार अरावंड इन क्रोड्स वतलो आनी दॅट ऑल्सो शूड बी डन पूण सद्या आमी फेज बाय फेज इल्लो घेवन तो कंप्लीट करपाचो असो ठरयला एकूच टायमाक घाले जाल्यार मे बी फंड्स आमकां एलोकेशन तितलें मेळचें ना म्हणून पूण म्हाका दिसता दुसऱ्या पावसा पयलीं 100% हांगा रिटर्निंग वॉल येवचीच पडटली आतां पसून तांकां जसो भंय दिसता तसो आमकांय भंय दिसता पयर जेन्ना हें जालें नन्नान म्हाका इमिडिएटली कळयलें अशें जालां म्हणून
आनी हांवें इमिडिएटली CMच्या कानार घालें की अशें लँडस्लायड जाता, सो आमी कितें तरी फास्ट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आमच्या वॉर्ड कावन्सिलरान ताणें हाडून बाकीची सगळी कामां केली, म्हणजे फायर ब्रिगेडाक हाडून ते कापप झाडां बी, दॅट इज डन. बट आमकां भंय कितें दिसता, आमच्या लोकांचो जीव वचपा येना. लोकांचो एक जीव वचप, आमी पळयला की लास्ट टायम थंय एक जीव गेलो एक बायलेचो, ताका 1 लाख रुपया कितें कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळें. मागीर हांव हितूंच वाडोवन आमी ताका आनी 3 लाख रुपया दिले. आतां दुसरें पळय घर डॅमेज जाल्यार ताकाय आमी अरावंड 4 लाख रुपया कॉम्पेन्सेशन दितले. पूण कॉम्पेन्सेशन दिवप इज नॉट द सोल्युशन. तें एक परमनंट सोल्युशन ताका आयलें की ताणें न्हीद म्हणटा ती आमकां सगळ्यांक मेन, आनी न्हीदूच सपोज ना. आज हांगा रावपी म्हाका दिसना कोण रातचे वेवस्थीत न्हिदतले अशें. सो हांवूय सरकारा कडेन प्रेशर घालतलो आनी वी वील सी दॅट मॅक्झिमम जाता तितले बेगीन हांगा रिटेनिंग वॉल येतली. आणि हे जे आदले कावन्सिलराचे जे दुबाव आहा, GSLचे काम स्टार्ट जालें तेन्नासून हे प्रॉब्लेम तेजेर कितें म्हणटा? न्ही, तो पयलीं पसून ह्या विशयाचेर झगडत आसा लोकां खातीर, आनी तेवटेनूय हांगाच न्ही जाल्यार तेवटेन पसून ताच्या वळांक पसून ते खूब घरांक डॅमेज जाल्या, क्रॅक्स जाल्या. सो तो फॉलोअप करीत आसा. पयर आमी CM कडल्यान पसून मिटींग घेतली तांची, आनी दे आर एग्रींग, आमी करता म्हणटा, पूण अजून पर्यंत ते फुडें सरना. सो ताजेर कितें तरी आमकां प्रेशर घालचो पडटलो, दबाव यंत्रणा कितें तरी हाडची पडटली, नाजाल्यार मे बी एकदां कशें आसता नाक दामल्या शिवाय तोंड उगडना म्हणटा तशें. सो तोय म्हणटा ही इज द वॉर्ड कावन्सिलर, ताका सगळ्यान चड त्रास जाता ताका. सो ताका भितरल्यान राग आसात. सो आनी ताजो राग म्हणजे इट इज जस्टिफायड. लोकांची सेफ्टी आमी समाज सेवन आसा तांचो सगळ्यांचो हें आसा. सो आमी तांचेर प्रेशर घालूंकूच जाय, आनी वी वील पूट मॅक्झिमम प्रेशर ऑन दॅम टू सी दॅट खंय तरी आमकां तांचे सायडींतल्यान हेल्प जाता असो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.